दीस सोमार, जुलैची 28 तारीख 2025. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतले अध्याय 32 वळ 15 ते 26 पर्यंत आणि 30 ते 34 पर्यंत. मोइजे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाच्यो फाळयो घेवन दोंगरावयलो सकला देवलो. फाळयांच्या दोन्ही कुशींनी मुखल्यान आनी पाटल्यान बरोवन घाल्लें. ह्यो फाळयो जावन नासल्यो देवाचेंच काम आनी तें बरोवप जावन नाशिल्लें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर कांतयलेलें तें जोशुआन लोकाची बोबाट आयकली आनी ताणें मोइजेक म्हळें, शिबिरांत झुजोचो आवाज आयकता. मोइजेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्ही तो, सलवण्याच्या रुदनाचो आवाजय न्ही तो. हांव आयकता तो आवाज गायनाचो. मोइजे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नास पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फाळयो धरणीक मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत पडल्यो. ताणें लोकान केल्लें वासरू उज्यान लासलें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकान शिंपटायलो. ताणें तें उदक इस्रायेलीतांक पिवंक लायलें. मोइजेन आरोनाक म्हळें, येदें व्हड पातक तुवें हे परजेचेर हाडूंक ताणें तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. ही परजा कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हाका म्हळें, आमचे फुडल्यान वचूंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालां म्हूण आमी नेणाव. हांवें तांकां म्हळें, कोणा कडेन भांगर आसा? तांणी आपलें भांगर काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. दुसऱ्या दिसा मोइजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पातक केलां, पूण हांव आतां सर्वेस्परा लागीं वतां. तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक म्हज्यान 7 दीस जावंकी पुरो. अशें मोइजे सर्वेस्परा लागीं पाटीं गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव खंतिश्ट जालां. हे परजेन आपणाक एक देव करून व्हड पातक केलां. पूण आतां तुजी खुशी वय जाल्यार तुज्यान तांचें हें पातक भोगसूंक जाता. नांतर तुवें बरयल्ल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सर्वेस्परान मोइजेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पातक केला ताका म्हज्या पुस्तकांतली हांव पुसून काडटलों. पूण तूं आतां वच आनी हांवें तुका सांगिल्लें ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वतलो. पूण म्हजे बेटेच्या दिसा तांच्या पातका पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 106 19 ते 20, 21 ते 22 आनी 23. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें. कडायलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सर पडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण खातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. इजिप्तांत महत् कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां. तांबड्या दर्या लागसर आजापां केल्ल्या देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें. पूण देवाचो विंचणार मोइजे मदें पडलो आनी तांचो विबार जायनाशें तसो पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. तुजे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत खुशयेन सताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचल्यान. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 31 ते 35 पर्यंत.
आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गीचें राज एक मनशान आपल्या शेतांत वपलेल्या एका सासवा बिया परी. निजायकी तें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाटतस सर्व जडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांनी घोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गीचें राज एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा परी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. हे सर सांगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वपारी विणे तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगिल्लें तें. वपारी वापरून हांव उलयतलों. संवसाराचें स्थापन तावन गुपीत आसलेल्यो संगती हांव परगट करतलों. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हळ्ळेच्या भुरग्यांक डिस्नी वर्ल्ड विशयान सांगतना अर्थाबरीत पिंतुरां दाखोवन विवर दिवचें पडटा. कित्याक डिस्नी वर्ल्डाक केन्नाय त्या भुरग्यांनी भेट दिल्ली ना. आज जेजू सर्गीचें राज अशें आसा आनी तें आपणावंक कितें करीचें म्हूण 2 ल्हान वपारी मुखांतर सांगता. थंयसर जमो जाल्ल्या वेगवेगळ्या लोकांक जेजून सांगलेल्या उतरांचो अर्थ जावंक ना. सदांचे परी तो तांकां वपारींनी शिकयता. जेजू दिसपट्ट्या जिवितांत उपयोग करच्यो 2 वस्तू, सासवाकण आनी खमीर तांचे मुखार दवरता. क्रिस्ती जिवीत फळां बरीत जायचे तर दैवीक कुरपेची गरज आसा. दैवीक कुरपेन भरलेलो व्यक्ती भायल्या आनी लौकीक संगतींक गुमान दिना. बगार सर्व संगती देवान रचल्ल्यो आनी बऱ्याक मात्र उपयोग करच्यो म्हूण मानून घेता. क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ल्या आमकां सर्गा राजाची रूस मेळाजे तर सासवाच्या बिया परी ल्हान जायचे आनी क्रिस्ता तें कुरपे मुखांत व्हड जायचे. खमीरा परी भावा भयणी संगी बरसाजे.